मायकल लोबोन मंत्रिपदाचो सोपूत घेवचे पयलीं उपसभापती पदाचो राजीनामा दिले उपरांत वादग्रस्त विधानां केली। विश्वजिता बरोबर तेन्नाच जर काँग्रेसीच्या आमदारांक बीजेपीत घेतिल्ले जाल्यार खंय बऱ्याक पडपाचें। श्री मायकल लोबो हांच्यांनी आयज म्हाज्या कडेन उपसभापतीचो राजीनामो आयज सादर केल्लो आसा आनी हांवें तो एक्सेप्ट केल्लो आसा। Today I have resigned as Deputy Speaker of Goa Legislative Assembly, and it has been a good experience. The next responsibility which the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant will assign to me from Monday. I can work with anybody. I do not have problems, and my job is to bring solutions to various problems which are there in the state of Goa under the leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Bharatiya Janata Party. हांव नांवां कोणाची घेयना आनी जे पद्दतीन ते वागताले आनी म्हाका दिसता तेंचो जो फूल एजेंडा आसलो तो खाली इतलोच आसलो की आपले कितें आहा तें करप। आय मी माय सेल्फ हो एजेंडा आसलो आनी गेली 5 वर्सां जी बॉब मारल्या असेंब्लीन येदी व्हडली बॉब मारल्या। मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान बॉब मारल्या, लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या नांवान बॉब मारल्या। ते सारके ही 2.5 वर्सां तेणी सगळे भरून काडला ते लोकां खातीर न्हू आपल्या खातीर। लोक जाणा तेजे वयर आनीक उलोवन फायदो ना। कितें आहा ते लोक जाणा तेच सांगता तुका। लोकांची कामां कांयच जावंक ना, लोकांची कामां कांयच जावंक ना। सगळो पावर तेणी एन्जॉय केला फॉर देमसेल्फ। Was it a mistake in 2017 to go with these kind of elements according to you? I feel somewhere we did that mistake. In that particular time also, some Congress MLAs wanted to resign and join along with Vishwajit, which we did not accept. We should have accepted then. Bureau Report, Prudent.